पण एका कुटुंबात एका आवयन करची विंचोवन एका बापायन करची विंचोवन ताचो परिणाम खंडीत जावन ताच्या भुरग्यांचेर पडटा. म्हणटना ती त्याच मापान विंचोवन करूंक शकतात. एका फिरगसविकारान करची विंचोवन ताच्या फिरगसगारांतय परिणाम घालूंक शकता. आनी ताची विंचोवन बरी आसा जाल्यार ताचो निर्धार बरो आसा जाल्यार खंडी जावन ताच्या फिरगजेच्या समुदायाकय तो बऱ्याकच पडटा. भोवनी बडिनो, 2 वचपां अपुरबायेची आमच्या नियाळाक आज दिल्ली आसात. करिस्माच्या दुसऱ्या दिसाक एक सादें आनी सोंपें सवाल आमी हर एकल्यांनी खसकेन जाप दिवचें आसलें. हर एक सकाळीं आमी उठतच मागणे म्हणच्या पयलें आमी कितें विंचता? आमचें चॉयस कसलें? मागणें, आमचे फोन, व्हॉट्सॅप वा फेसबूक, इंस्टाग्राम वा आमच्यो खंतदुखी. गुंडायेन आनी गंभीरायेन आमी नियाळ केलो जाल्यार जायते फावटी देवाक आनी देवाच्यो वाटो विंचच्याकी देव न्हय आसल्यो संगती आमी विंचता. हांव कित्याक हे एक दाखलो तुमचे मुखार दवरता म्हळ्यार आयच्या दोनी वाचपांनी देव आमचे मुखार एक विंचोवन दवरता. मोइजे इस्रायल पोरचे लागीं उलोवन म्हणालो, आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख दवरता आनी तुका खंयचें जाय तें तूं विंच. जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख वा जिवीत आनी मरण, सूख वा दूख तूं खंयचें जाय तें विंच. भोवनी बडिनो, ही उतरां आयकूंक बरीं लागतात, कानाक मधूर जातात, कित्याक तीं रायमींग वर्ड्सा भशेन आसात. पूण आज मोइजे आमचे लागीं बारीच गंभीरायेन विचारते आसा, तुज्या जिवितांत तूं कितें विंचताय? मोइजेन ही उतरां उलयल्ली सन्निवेश आमी समजून घेवंक जाय. तुमकां कळीत आसा, इस्रायल परजा इजिप्तांत 40 वर्सां कश्टल्ली. 40 वर्सां न्ही, जायतीं वर्सां कश्टल्ली. आनी ह्या कश्टाच्या संदर्भार देवाक तांणी बोब मारली. आनी ह्या वेळार देवान आपणाचे पोरजेचो ताळो आयकल्लो आनी मोइजेक विंचून मोइजे मुखांतर ह्या पोरजेक ताणें सोडोवन आतां बसयल्ल्या गांवाक आपोवन हाडलें. आनी बसयल्ल्या गांवाक आपोवन हाडटना तें पयण सुमार 40 वर्सांचें. आनी त्या पयणार कितलें संतोश तांकां मेळ्ळो, कितलें दूख तांकां आसलें, कितलीं पंतवनां आसलें, कितले कश्ट आसले, हाचे विशयंत हांवें तुमकां सांगचें म्हणना. इस्रायल पोरजेची काणी आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. आतां ही 40 वर्सांची पयण, लांब पयण कश्टांचें, आतां तें मुग्धून बसयल्ल्या गांवाच्या बागलाक कितें तें पावल्यात. आनी एक मेट तांणी दवरलें जाल्यार बसयल्ल्या गांवा भितर ते रिक्षे आसले आनी तांकां देवान बसयल्लें की मोव आनी दूद वळसो गांव म्हूण. म्हणटच तांणी टॅप उक्तें करतना थंयसर मोव आनी दूद वळटले म्हूण अर्थ न्ही. म्हाका देव सांगूंक आशेतालो की जे कितें गांव हांव तुमकां बसयतां तो समृद्धेचो गांव, तुमी आपडलेलें सकड भांगर जावचो गांव. आनी आतां तसल्या गांवाक ते पांय तेंगता म्हणटना हो कोण मोइजे
तांचे मुखार ही एक विंचोवन दवरता. तो म्हणटा, पळय आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख दवरता. आनी तो म्हणटा की जर देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार, त्या प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार, ताचे कायदे उपादेश आनी नियम पाळशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात आनी तुमची संतत वाडटली. आनी तूं तुजे अधीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पळया, देवाची विंचोवन करचे मुखांतर कितलें व्हड बेसांव थंयसर आसा म्हणून तो तांकां शिकयता. पळय मुखार भोवन निबडिनो, मनशाक एक फ्रीडम आसा, आमकां हर एकल्याक एक स्वतंत्र आसा. आनी ह्या मनशाच्या स्वतंत्राची डिग्निटी, तशेंच ह्या मनशा स्वतंत्राचें डेंजर हांगासर आटाबलां. हें कितें डिग्निटी आनी डेंजर? पळया, आमचो देव आमचो इतलो मोग करता की तो आमकां कोणाकय बांदून घालूंक आशेना. समजून घेया सारकें. देव आमचो इतलो मोग करता की आमकां कोणाकय बांदून घालून आसूंक तो आशेना. पळय, जायते फावटी केन्ना घरांत एक भुरगें आसता, तेन्ना आवय बापाय कितें करतात, त्या भुरग्याचें ओवर प्रोटेक्शन करतात. तें आपण नाका, हें आपण नाका, थंय वचो, हांगा वचो. सो हर एका उठून बसल्याक तांणी आवय बापायचें मार्गदर्शन घेवचें पडटा. ओवर प्रोटेक्शन तें आवय बापाय तावन येवचें एक स्वभाव. कित्याक म्हळ्यार तांकां आसचें एकच भुरगें. आनी हर एके तांणी आवय बापायन सांगलेलें बरीच करचें पडटा. पूण आमच्या देवाची काणी तशी न्हय. आमचो देव कितें करता की म्हळ्यार आमकां तो आपयता, आमकां तो शिकयता, आमकां तो मार्गदर्शन दिता, आमकां तो थोडे फावटी जागयता. आनी तो आमकां केदीकच फोर्स करिना. हें जावन आसा आमच्या देवाचें व्हडपण. आमकां जाय तितलें मार्गदर्शन दिता, खंयचें वायट खंयचें बरें म्हूण तो शिकयता. आनी उपरांत अख्रेक ती विंचोवन करचें एक चॉयस वा विंचोवन करचें ते एक हक्क आमकां हर एकल्याक तो सोडटा. तेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें, देव तांचे मुखार दोन विंचोवन दवरता, मरण आनी जिवीत, सूख आनी दूख. पूण उपरांत ते खंयचें विंचोवन करचें तें फ्रिडम तो तांकांच सोडटा. त्या देखून हांवें म्हळें, मनशा स्वतंत्राची डिग्निटी वय, तशेंच डेंजरी वय. त्या देखून देवाच्या उतरा प्रमाणे आयकोन त्या प्रमाणे आमचें विंचोवन आमी करता जाल्यार जेजू वा देव आयच्या वाचपांत सांगचे प्रमाणे आमी ताच्या बेसांव वा आमी ताचें बेसांव जोडूंक शकता. पूण म्हाका भोवन निबडिनो, आज संवसारांत आमी पळयलें जाल्यार जायते फावटी ह्या स्वतंत्र्याक दुसरेंच व्याख्यान दिल्लें आसा. जायते फावटी संवसार आमकां सांगता की तुका कितें करूंक साध्य आसा तें तूं करूंक शकताय जाल्यार तूं निजाकी स्वतंत्र. तुजी भोगणां कितें आसात त्या भोगणा प्रमाणे, तुज्या फिलिंग्सा प्रमाणे तूं वेताय जाल्यार तूं निजाकी स्वतंत्र. जर तुजेंच सत तूं रचूंक शकताय जाल्यार तें तुजें स्वतंत्र जावन आसा. आनी आखरेक संवसार म्हणटा की जें कितें रायट, जें कितें सारकें म्हूण तुका भोगता तें तूं कर, आनी तेन्ना तूं निजाकी स्वतंत्र म्हूण. पूण म्हाका भोवन निबडिनो, पवित्र पुस्तक आमकां आज स्पश्ट सांगता की हर एक बरें चॉयस आमी करता वा हर एक चॉयस जें कितें आमच्या जिवितांत आमी करता तें आमकां जिविताक व्हरून पावयना. संवसार सांगता जें कितें तूं विंचताय तें तुका बऱ्याक पडटा. पूण देवाचें उतर आज आमकां स्पश्ट करता हर एक विंचोवन जें आमी करता तें आमकां जिविताक व्हरून पावयना. एक दोन दाखले हांव तुमचे मुखार दवरचें जाल्यार अप्रामाणीकपण, खंयच्याय एक वायट सवयेक आमी लबधल्लीं आसा जाल्यार, भ्रश्टाचार आसा जाल्यार, नाबक्षणें आसा जाल्यार, वा उलायवंजी पिदायवंजी डुप्लिसिटी आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार ही खंयचीय विंचोवन आमकां जिविताक व्हरून पावयना. त्या देखून आज ह्या करिस्माच्या दुसऱ्याच दिसा देवाचें उतर आमकां जागयता, तुज्या जिवितांत खंयचें डिरेक्शन तूं घेतय आसाय तें तुवें एक फावटी पारखून पळोवचें
बरें. जर तूं जिविताचे तेवशी मेटां काडटे आसाय वा तूं मरणाचे तेवशी सवकास मेटां काडटे आसाय. खंडी जावन कुडीचें मरण न्ही, बगार आत्म्याचें मरण. त्या देखून देवाचें उतर आमकां सांगता की आज तुजी विंचोवन खंयची आसा, खंयच्या दिशेन तूं मेटां काडटे आसाय. एक पटी राव आनी एक पटी तुकाच पारकून तजवीज करन पळय. दुसरो विशय मोइजे मुखारून म्हणटा की तुजें काळीज वांकडी वाट धरीत जाल्यार आनी तूं अधर्माचे वाटेन चलशी जाल्यार तुजें सत्यनाश जातलें. पळय, बारीच कठीण उतरां ह्या करिस्माच्या दुसऱ्याच दिसा देवाचें उतर आमचे मुखार दवरता. परत्यान वाचता पळया. तुजें काळीज वांकडी वाट धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार आनी ताळणेक सांपडून हेर देवा मुखार सरपडून तांची पुजा करशी जाल्यार आज हांव तुमकां सांगता तुमचो सत्यनाश जातलो. भोव न्हू बडिनो, आज हांगासर हेरां देवा मुखार सरपटशी म्हळ्यार खंयच्या एका मुर्ती मुखार वा इमाजे मुखार वा आमी सरपटचे विशयेन मात्र मोइजे उलयना. आज आमच्या आधुनीक काळार आमचे मुर्ती वा आमचे देवी बारीच स्मार्ट जाल्यात. कित्याक म्हळ्यार ते आमच्या बोल्सांत रिगोवंक शकतात, आमच्या पॉकेटी भितर वचोवंक शकतात, आमच्या एकावंटान बसोवंक शकतात आनी आमी आशेवच्या त्या एम्बिशना भितरय ते रिगोवंक शकतात. तसले देव आमचे मदें जायते आसात. जर आमी नैतिकता नासतना पयशे जोडूंक प्रयत्न करता जाल्यार, जर आमच्या आत्म्या विणें आमी सक्सेस जोडूंक प्रयत्न करता जाल्यार, जर ध्येय नासतना इरादो नासतना सूख जोडूंक आमी प्रयत्न करता जाल्यार, जर जिणी बदलाप नासतना आमी धर्म पाळूंक प्रयत्न करता जाल्यार आनी विधेयपण नासतना भावार्थ आमी उसारता जाल्यार मोगाळ भोव न्हू बडिनो, आमी समजून घेवंक जाय हे जावन आसात आधुनीक काळाचे देव. जायते फावटी आमी देवाचेर भरवोसो दवरता, आमी इगर्जेक वेता, पूण जायते फावटी कितें जाता, नीज देव कोनशाक वेता आनी नीज देव न्हय आशिल्ल्यो संगती आमच्या देवाच्या जाग्यार येतात. केन्ना देव आमच्या गरजेक पडसो देव जाता, केन्ना देव केवळ आयताराचें आनी ब्रेस्तारचें जाता, केवळ देव आमच्या गरजेक पडसो देव मात्र जाता. तेन्ना देव म्हज्या जिविताचो केंद्र जावन उरना, बगार देव म्हज्या जिविताचो गरजेक जाय पडसो एक वस्त जावन मात्र उरता. जेजूंचो पवित्र पुस्तकान सांगलेलें आसा, तुमी दोगां धनयांची सेवा करूंक जायना, तुमी एकल्याची मात्र सेवा करूंक शकतात. त्या देखून आज हो दुसरें लिसांव आमी शिकजे जाल्ले ह्या करिस्मांत खंयच्या देवाची विंचोवन आमी करूंक शकता, खंयच्या देवा फाटल्यान आमी वचूंक आशेता. तिसरें आनी निमाणें मोगाळ भोव न्हू बडिनो, आखरेक मोइजे तांचे मुखार एक विंचोवन दवरलेले उपरांत तो म्हणटा, हांव हाळे जिवीत विंचता, हांव हाळे सूख विंचता, तुमी खंयचें जाय तें तुमी विंचा. आनी अशें आमी विंचचे मुखांतर तो म्हणटा की जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरता, जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात. जिवीत आनी सूख विंचून काडलें जाल्यार न्हय मात्र इस्रायल परजा तांची संतती वांचतली म्हणून मोइजे हांगासर म्हणटा. पळय मोगाळ भोव न्हू बडिनो, आमी करची हर एक विंचोवन न्हय मात्र म्हजें जिवीत रुपीत करता, आनी एकल्याचें जिवीती रुपीत करता. पळय, एका कुटुंबांत एका आवयन करची विंचोवन, एका बापायन करची विंचोवन ताचो परिणाम खंडी जावन ताच्या भुरग्यांचेर पडटा. म्हणटना ती त्याच मापान विंचोवन करूंक शकतात. एका फिरगसविकारान करची विंचोवन ताच्या फिरगसगारांतय परिणाम घालूंक शकता. आनी ताची विंचोवन बरी आसा जाल्यार, ताचो निर्धार बरो आसा जाल्यार खंडी जावन ताच्या फिरगजेच्या समुदायाकय तो बऱ्याकच पडटा. तेंच हांगा देवाचें उतर म्हणटा, तुवें करची विंचोवन न्हय मात्र तुजेर, बगार तुज्या संततेचेरय विंचोवन तो परिणाम घालूंक शकता. भोव न्हू बडिनो, आमी कोणी एका दिसान सर्ग विंचिनाव, आमी कोणी एका दिसान एमकोंडी विंचिनाव, म्हळ्यार
हर एक दीस आमी करची विंचोवन सवकास आमकां एकच सर्गाक व्हरून पावयता वा एकच आमकां यमकोडाक व्हरून पावयता. त्या देखून ही एक क्षुल्लक विंचोवन हांवें तितलें केअर काणजें म्हणना म्हूण आमी केअरलेस केलें जाल्यार मुखार भोंवन न्ही भणिनो सवकास आमी निसरता आनी वचून खणयेक पडटा वा गुंडयेक शेवटता. त्या देखून आज देवाचें उतर आमकां बेस्टावंक न्ही बगार देवाचें उतर आमकां जागृत करता. आमच्या जिवितांत आमी एक पुटी रावून फाटीं घेवन पळोवंक पळयता आपयता आमी खंय वेते आसां, खंयची विंचोवन आमी करते आसां, खंयच्या दिशेन आमी मेटां करते आसां तें आमकां तें देवाचें उतर आज आमकां जागयता. आखरेक हांगासर म्हणटा पळया तेंचं देवाचें उतर तुज्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इसाकाक आनी जाकोबाक बसयल्ल्या त्या देशांत तुज्या जिविताची लांबाय हातून आटापून आसा. आमच्या जिविताचो धनी जावन आसा मुखार भोवन आनी भणिनो देव आनी आमच्या जिविताची लांबाई जावन आसा देव. त्या देखून आमी आमकां देव मात्र आमच्या जिविताक अर्थ दिवंक शकता. पयशे न्ही, अधिकार न्ही, पॉप्युलॅरिटी न्ही, बगार देव मात्र आमच्या जिविताक अर्थ दिवंक शकता जाल्यार आनी तो मात्र आमच्या जिविताचो जीव आनी देव जाता जाल्यार आमचें विंचोवन सदांच देवाची आनी ताच्या वाटेची जावं दी. आमेन.